लोक गोंदीच्या पुस्तका वेलें वाचप. त्या दिसांनी इस्रायलचो पूत धुवो रडूंक लागल्यो. ताणें म्हणलें, कोण आमकां मांस खावंक दितलो? इजिप्तांत आसतना आमी फुकट मासली, तवशीं, चिबडां, भाजीपालो, कांदे आनी लसूण खातल्या. ताचो आमकां कितलो म्हूण उगडास येता. हांगा आमी सुकून गेल्या. माना भायर हांगा आनीक कांयच दिश्टी पडना. माना कॉन्फिरेच्या बियां पोरी आनी ताचें रूप बेदेल्ल्या फळां पोरी. हांगा थंय वचून लोक तो एकठांय करतालो आनी एका दांत्यान दळटालो आनी पितूळच्या वानांत कुट्टालो. उपरांत तो आयदनांनी घालून रांदताली आनी ताच्यो भाकरी करताली. तेल्यान भाजिल्ल्या वड्या पोरी ताचे रूच. रातचो पेणाच्या मैदानार दोग पडटालो तेन्ना ताचे बाराबर मानाय पडटालो. आपल्या तंबूच्या दारार लोक रडटालो ते मोइसेसान पळयलें. सर्वेस्पराचो राग सारको पेटलो आनी हाका लागून मोइसेसाक भोव वायट दिसलें. आनी ताणें सर्वेस्पराक म्हणलें, तुज्या सेवकाक इतले त्रास कित्याक दिताय? हांव तुका कितें म्हूण मानोंक ना? ह्या सगळ्या राष्ट्रांचें वजन पळय तुवें म्हजेर घाल्ल्याय. हांवें हे पोरजेक गोरब सांबाळला गाय. हांवें तिका जोल्म दिला कितें? एक आवय आपल्या दुदाच्या बाळाक उखलून व्हरता तशें हे पोरजेक ओड्ड्यार धरून तुजे पुर्वजांक हांवें बासयलेले देसांत व्हर अशें कितें म्हूण तूं म्हाका सांगताय तर? हे पोरजेक खंयचें मांस म्हूण हाडून दिवं? आमकां मांस खावंक दी म्हूण ती म्हजी ताय येवन रडटात. म्हज्यान एकल्याच्यान हे पोरजेक वचून तोळूंक जावचें ना. हें वचोन म्हाका एकदम बारादीक. हे भाशेन तूं म्हाका वागयताय जाल्यार तुवें म्हजो जीव काडल्यार अदीक बरें. हें दोळडीरपण पळोवचे सुवातेर हांव तुका मानलोलो जाल्यार अदीक बरें जातें. देवाचें उतोरें. देवाचे व्हड उपकार. आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. देव आमचें बळ, आनंदान ताका वाखाणुया. म्हणुया, देव आमचें बळ, आनंदान ताका वाखाणुया. म्हजे पोरजेन म्हज्या उतराची पर्वा केली जाल्यार इस्रायलान म्हजी आज्ञा खालतेपणान मानली ना. देखून तांची निबर हट्टी काळजां पळोवन आपणाक जाय तशें ताणें करचें म्हूण हांवें तांकां तशींच सांडली. सबाब, देव आमचें बळ, आनंदान ताका वाखाणुया. म्हजे पोरजेन म्हजें मात आयकल्लें जाल्यार इस्रायलान हांवें दिल्ली बाट दोडलोली जाल्यार एकाच फारान ताच्या दुस्मानाक हांव जिखतलो आसलो. ताच्या वैऱ्यांक म्हज्याच हातान मार घालतलो आसलो. सबाब, देव आमचें बळ, आनंदान ताका वाखाणुया. सर्वेस्पराचे दुस्मान ताका पांयां पडटले आसले. ताचे गुलामपण सदांकाळ उरतलें आसलें. पूण तुमकां जाल्यार बऱ्यांतलो बरो घोव दिवन हांव पोसतलो आसलो आनी खोंत पाटल्या मोवाक तांकां दादोशी करतलो आसलो. सबाब, देव आमचें बळ, आनंदान ताका वाखाणुया. सर्वेस्पराक सोय सोय. उंड्या वरवीं न्हय, पूण देवाच्या तोंडांतलीं भायर सरतात त्या उतरां वरवीं मनीस जियेता. सर्वेस्पराक सोय.
मातयेव प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. स्नानदातार जोआंच्या मरणाची खबर आयकले उपरांत जेजू थंयसो भायर सरलो आनी ओड्यार बसून एकलो रावचे खातीर एके एकसुरे सुवातेर कोडसरून गेलो. पूण हे लोकांक कळटूच नोंगरांतावन तीं ताचे फाटल्यान पांय वाटेन चलून गेलीं. होड्यावेलो देंवन ताणें पुस्कोळ लोकांक देखलो आनी ताचे चुरचुरे धरून तांचे वायटेकारांक बरें केलें. तिनसांजां ताचे शिसांनी लागीं सरून म्हणलें, ही एकसुरी सुवात आनी सांज जावन गेली, म्हणटूच लोकांक धाडून दी. ग्रामिणी वचून आपणाक जेवण खाण विकतें घेवन दी. जेजून तांकां म्हणलें, तांणी वेची गरज ना, तुमचें तांकां कितेंय खावंक दियात. पूण तांणी प्रतिपाल केलो, 5 उडे आनी 2 मासल्यो काडून आमचे लागीं हांगा कांयच ना. ताणें म्हणलें, तीं हाडून म्हजे कडेन दियात. लोकांक तोंडाचेर जेवणाक बसूंक लायले उपरांत 5 उंडे आनी 2 मासल्यो आपल्या हातांत घेवन ताणें स्वर्गार दोळे उबारले आनी देवाक दिनवासून ते उंडे मोडले आनी सिसांक दिले आनी सिसान लोकांक वांटले. सोगलीं जेवलीं आनी दादोशी जालीं आनी उरलोले कुडके ताणें एकठांय केले. 12 उपोत भरलोल्यो पांटल्यो बायलांक आनी भुरग्यांक दोरी नासतना जेवलोले ते दादलेच सुमार 5,000 आसले. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वकानी तुका क्रिस्ता. नियाळ मुखेल वोळ तांचे चुचुरे धरून नियाळाक आदार. एका संकश्टांत सांपडलेल्या देव भिरांतीच्या गोराब्यांत अकस्मात गरीबसाण भितर सरली. गोराब्यांत जोडकार कोण ना. गोराब्याचे उदार पसण, घरचो खर्च कसो करचो ह्या चिंतनांनी बुडलेलीं. ह्या पेस्त पिडेच्या काळार जाय तें तिणें सोंसलें. तरी आपलें चिंतिनासतना दुसऱ्याचे चुचुरे करून पिडेस्तांची आनी जाणट्यांची सेवा करूंक ती पाटी सोरूंक ना. काळजीदार सेवा पळोवन लोक तिका आदार दिवंक लागलो. दुसऱ्यांचो उगडास करता तेन्ना देव आमकां केन्नाच सांडिना. आयच्या शुभ वर्तमानांत जेजू आपल्या फाटल्यान येतल्या लोकांक चुचुरता, तांकां पेकोवणी दिता आनी तांची भूक मारता. जेन्ना शिश लोकांक परत धाड म्हूण जेजूक सांगतात तेन्ना जेजू तांकांच एक जबाबदारी कशी दिता आनी म्हणटा, तुमीच तांकां कितें खावंक दियात. शीस मातशे घाबरतात. उपरांत जेजू लागीं 5 उंडे आनी 2 मासळी दितात. जेजू तांचेर आशिर्वाद घालून 5,000 लोकांची भूक मारता आनी उरलोल्या 12 पांटल्यान भरतात. आमकां ह्या पेंडेमिकांत जाय तो सवलत्यो मेळटात दुसऱ्यांक पावोवंक, तांची भूक तान मारूंक. जायतो लोक भुकेन तळमळटात. हांवें वो तुवें कोणाक तरी आदाराची जाल्यांत काय? आमचे लागीं दुडू ना जायत, पूण मोग आनी सेवा आसा. हीच घेवन जबाबदारेन दुसऱ्यांच्या हुस्केन भरून मोगान एकामेकाची सेवा करून जीव दादोशी करुया. मागणें. गरजेक सांपडलेल्या सोवे चुचुरे घेवन सेवा करूंक आमचेशी तूं राव जेजू.